कीर्तन 95 साम्स 95. देवाची स्तुती करूंक आनी ताका विस्वासी रावूंक उलो. येया सरेस्पराक उल्हासान गावया, आमच्या तारणाच्या खटपाक ओकाणुया. स्तुती गितां सवे ताचे समोर या, गितां गायनांनी ताका वखाणुया. कित्याक सरेस्पर व्हरतो देव, सगळ्या देवाप्रास व्हरतो राय. ताच्या हातांत आसा पृथ्वेच्यो गुंडायो, पर्वताचे सिक्कार ताचे. दर्यो ताचो, कित्याक ताणें तो रचला. ताच्या हातांनी घडल्ली सुकी भूंय ताची. येया मान बागोवया, सरपटुया, आमकां रचल्ल्या सरेस्परा मुखार दिमी मारुया. कित्याक तो आमचो देव, आमी ताच्या चरवाची परजा, ताच्या हातान चलयलेलो शेळयो. आज तुमी ताचो ताळो आयकल्लो जाल्यार मेरीबान तुमी केलें तशें, अरण्यान मासान तुमी केलें तशें तुमची काळजां दारूण करिनाकात. थंय तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी कृत्यां देखली, तरी तांणी म्हजी परिक्षा केली, म्हजी तपासणी केली. 40 वर्सां हे परजेचो म्हाका कांटोळो आयलो आनी हांवें म्हणलें, चंचल काळजाची परजा ही, म्हज्यो वाटो तांकां कळीत नात. तेन्ना म्हज्या रागान हांवें सोपूत घेतलो, म्हज्या विशेवाच्या देशांत ती भितर सरची नात.